आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याच लागून की आमची एव्हरी 3-3 वर्सान भारतीय जनता पार्टी आम्ही एक कमिटी फॉर्म करता। सगळ्या मतदारसंघात आम्ही कमिटी फॉर्म करता। आम्ही सामान्य कार्यकर्त्याचे परमिशन म्हणजे वोटिंग घेऊनच आम्ही कशे तरी कमिटी काढता आणि तितून एक आम्ही एक अध्यक्ष निवडून काढता। आम्ही ऑलरेडी आमच्या गोंय राज्याचो अध्यक्ष आमचो चेंज जाल्लो। आमचो पयलीं सदानंद तानावडे वय आसलो आणि आता दामू नाईक जाल्लो आसा, दामोदर नाईक। सो ते जाल्यार पण आमच्या सगळ्या मतदारसंघात 40 मतदारसंघात आमची एक कमिटी असता, आमची एक ऑर्गनायझेशन कमिटी असता। म्हणजे आमची एक भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गनायज्ड पार्टी आसा। ही पार्टी असली म्हाका दिसना खंयचीच पार्टी आसा तशी। आम्ही आमच्या एका मतदारसंघात म्हणजे एका मंडळान 31 जणांची कमिटी असता। मागीर आमची महिला मोर्चाची कमिटी असता, मागीर आमची युवा मोर्चाची कमिटी असता, मायनॉरिटी मोर्चाची कमिटी असता, किसान मोर्चाची कमिटी असता। अशी 7 मोर्चाचीच कमिटी असता आमच्या एका मतदारसंघात आणि ही फक्त भारतीय जनता पार्टीच करू शकता। आणि आम्ही एक बूथ कार्यकर्ते म्हणता, बूथ कमिटी म्हणता। आम्ही सामान्य स्तरामेरेन पावलेली ही पार्टी आसा। आम्ही अशें ना की बाकीचे पार्टीचे आमकां नांव घेवपाचें ना, ते पार्टीचे फक्त वयल्या वयर उलोवप आसता, पूण सकयल्या सामान्य कार्यकर्ते मेरेन केन्नाच पावना। आयज आमचो जो अध्यक्ष आमी काडटात तो कसो निवडून काडटा आमी जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव करपाक पर्सनली भोंवतात, सगळ्या ग्रुपांनी आमी भोंवतात, सगळ्या बुथांनी भोंवतात, सगळ्या मंडळां म्हणजे बारीक सामान्य घरा मेरेन आमी पावतात आणि त्या मंडळ बुथाची कमिटी जी असता पळय तितूनसून आमी आयडेंटिफाय करता ज्या जेनी अबाव 50 जे कोण वोटिंग मेंबरशीप करता ताका रायट आसता वोटिंग करपाक आणि वोटिंग करून आमी आमचे अध्यक्ष आमी आमच्या सिद्धार्थ कास्कराक केलेलो आसा। आता सिद्धार्थ कास्कर ऑलरेडी आमचो डिक्लेअर जाल्लो आसा। आता फुडली कमिटी आमची डिक्लेअर करपाक लागून जमलेले आसा। आमच्या मदीं आमच्या नवीन निर्वाचित अध्यक्ष बाब सिद्धार्थ कास्कर आहा, तसोच आमचे वास्कोचे आमदार जेणीन अख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता 5व्या क्रमांकाचेर आमी पावलेले आहा हितून मेंबरशीप ड्रायवान। आमी एकदम बरे एक्टीव आहा। वास्को मतदारसंघ आयज पासून जे पार्टीन कार्य केल्लेले आसा 100% केल्लेले आसा। तशीच वास्कोची आमची प्रभारी मॅडम अनिताय हांगा आसा, जी आमकां सतत आमच्या फाटल्यान लागून हांगाली जी कितें कार्य आहा तें काम करून फाटल्यान घेता। मागता आमच्या नवीन निर्वाचित अध्यक्षाक आपली फुल कमिटी डिक्लेअर करची। आयच्या ह्या कार्यक्रमाक प्रेस कॉन्फरन्साक सगळे पत्रकारांचे हांव स्वागत करता। तशेंच आमच्या वांगडा हांगा आसलेले वास्कोचे MLA कृष्णादाजी साळकर यांचे स्वागत करता, दीपक नाईक, तशेंच आमची प्रभारी अनिता थोरात हांव यांचेय स्वागत करता आणि हांगा जमिल्ले सगळे जे मंडळान आहा आणि कार्यकर्ता त्यांचेय हांव स्वागत करता। हांव सांगूंक सोदता की BJPचो ह्यो जो एक प्रोसेस आसलो ह्या प्रोसेसाक एक नांव आसलेले संघटन पर्व 2024 आणि ह्यो संघटन पर्व जो अख्खो प्रोसेस आहा ह्यो एक पद्धतशीर प्रमाणे आयज BJPन पार पडला म्हाका दिसता। आणि खंयच्याच जगातल्या खंयच्याच पार्टीन ही कामता नासतली की ह्या थराचेर सकयल्या एकदम सकयल्या थरापासून ह्यो प्रोसेस सुरू जाल्लो। जशें दीपकान सांगला की आमी पयलीं मेंबरशीप केले, मागीर एक्टीव मेंबरशीप, मागीर बूथ कमिटी सगळो प्रोसेस जालो आणि एक पद्धतशीर रिती प्रमाणे जालो। ह्यो खंय तरी एक ऑफिसान बसून जावंक ना, तर ह्यो प्रोसेस सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन गेलो। आयज ह्यो सगळो प्रोसेस जाताना एक त्याचो भाग आसलो की मंडळ कमिटी डिक्लेअर करपाची। ही मंडळ कमिटी आमी सगळ्यांकडे उलोवन सगळ्यांकडे कॉन्फिडन्स घेवनूच ही मंडळ कमिटी काडला आणि आयज आमी ही मंडळ कमिटी डिक्लेअर करता। मंडळ कमिटी डिक्लेअर म्हटल्यार मंडळ कमिटी ही 30+1 म्हटल्यार 30 मंडळान आणि एक अध्यक्ष अशी हेजी रचना आसा। सो मंडळ अध्यक्ष सिद्धार्थ कास्कर, शिवप्रसाद च्यारी वायस प्रेसिडेंट, पूजा नाईक वायस प्रेसिडेंट, दीपक मापणकर वायस प्रेसिडेंट, विश्वंभर फडते आणि प्रवीण गावडे जनरल सेक्रेटरी, गौरीश वळवयकर सेक्रेटरी, मनोज नाईक सेक्रेटरी, क्रिस्टीन कुलो सेक्रेटरी, पूजा पेडणेकर, बाकीचे हांव मेंबर्स कोण आहा तेंची नांवां घेता। पूजा पेडणेकर, दामोदर मळगांवकर, दामोदर लोटलेकर, प्रशांत साताड्डेकर, शिवप्पा मासगनर, चिराग अदरकर, स्वराज नाईक, संदीप नार्वेकर, दीपक नाईक, दीपक बी नाईक, दिनेश ताळगांवकर, संतोष जोगी, शरद कदम, कृष्णा लमाणी, तुलसीदास नानू, सुदेश राजाराम नाईक, भारती सुर्लेकर, सुशांती धुरी, ट्रेजरर,
शीतल नार्वेकर, शुभांगी नार्वेकर, वाणी हनारवती, लक्ष्मी पुजारी, संगीता नार्वेकर अशी ह्या मंडळाची रचना आसा आणि हे मंडळ फुडल्या येणाऱ्या 3 वर्सांक हे मंडळ आसतले आणि मागीर परते ह्यो प्रोसेस जो आहा ह्यो परते जातलो। म्हाका खात्री आहा की हे सगळे जे मंडळान आहा हे वास्को मतदारसंघाचे खामेच म्हणून वावरत येयला आणि हेज्याय फुडें ते वावरोन बीजेपी येणाऱ्या काळात फुडल्या इलेक्शनाक हांगा बीजेपीचोच झेंडो वयर वाऱ्यार लहरतलो हेतूर मातूय दुबाव ना। हांव फुडें आमच्या वास्कोचे MLA कृष्णादाजी साळकर यांच्या लागीं मागता की तेंच्यांनी आपले 2 शब्द सांगचे। प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मध्ये हजीर आसात आमचे वास्कोचे आमदार बाब कृष्णादाजी साळकर, तसेच आदले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वास्को मंडळाचे बाब दीपक नाईक, आताचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष वास्को मंडळाचे बाब सिद्धार्थ कासकर आणि तुम्ही सगळे हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे। आयज सगळ्यान पयली अभिनंदन करता भारतीय जनता पार्टी वास्को मंडळाचे की आयज सिद्धार्थ कासकराच्या अंडर त्यांनी आपले जे मंडळ आसा ते विस्तारित केलेले आसा आणि आमचे नवनिर्वाचित स्टेटीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक यांच्या लिडरशिपा खाला आयज आम्ही आयच्यान म्हणजे 2 दीस झाले आमचे सगळ्या अख्ख्या स्टेटीन प्रत्येक मंडळाचे विस्तारीकरण चालू आसा आणि आयज वास्को मंडळाचे विस्तारीकरण झालेले आसा। आत्ताच बाब दाजीन सांगला तशें आमचे भारतीय जनता पार्टी सतत लोकां खातीर वावरपी। बाकीच्या पार्टीन तुम्ही पळयले आसतले की जे कितें तेंचे मंडळाचे अध्यक्ष असतात नाजाल्यार बाकीचे पदाधिकारी असतात ते कोणाच्या शिफारशींनी नाही झाले, पण भारतीय जनता पार्टीन जे आयज झालेले आसा ते ऑन मेरिट झालेले आसा। आत्ता जे सांगला त्या पद्धतीन पहिली ॲक्टिव्ह मेंबरशिप प्रायमरी मेंबरशिप झाली, मागीर ॲक्टिव्ह मेंबरशिप झाली। ॲक्टिव्ह मेंबरशिप जेंच्यांनी केला तांकां वोटिंगा रायट दिला, मागीर बूथ प्रेसिडेंट काढले। सो सदांच कितें आसता की पयली प्रेसिडेंट करता आणि मागीर त्याचे बाकीचे जे असतात त्याच्या अंडर काम करपी त्यांचे डिक्लरेशन असता, पण आता भारतीय जनता पार्टीन पहिली बूथ लेवलाचेर अध्यक्ष पहिली प्रस्थापित केले, बूथ समित्या केल्या आणि मागीर मंडळ अध्यक्ष निर्माण केलो आणि अशा पद्धतीन भारतीय वास्को मंडळ जे आसा ते सदांच भारतीय जनता पार्टीचो एक बाले किल्ला म्हटलो जाता आणि म्हाका दिसता बाब दीपकाच्या अंडर खूप स्ट्रॉंग झालेलो आसा भारतीय जनता पार्टीचो वास्को मंडळ जो आसा आणि बाब सिद्धार्थ कासकर, कित्याक आमी जेन्ना मंडळाचो अध्यक्ष जेन्ना हे करपाचो हे जालो तेन्ना आमच्या पार्टीचे एक डायरेक्शन आशिल्लें की 45 वर्षाचो आमचो एक कॅन्डिडेट आसपाक जाय, अध्यक्ष आसपाक जाय। सो ही एक न्यू आमचे युवा पिढी आसा आणि मंडळ जे आसा ते यूथ झालेले आसा आणि यंग झालेले आसा। सो अख्खे स्टेटीन आमची भारतीय जनता पार्टीची जी मंडळ समिती आसा, स्टेटीची समिती आसा, सगळे एक युवा यंग झालेले आसात आणि सदांच एक युवाक एक चान्स दिवपाचो म्हणून आमचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आसता। आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सदांच युवा खातीर चिंतीत आसता, युवा खातीर स्किल डेव्हलपमेंट जावं आणि कितें जावं, सो युवाचे चिंतता आणि ह्याचोच एक उदाहरण म्हटल्यार आजचे जे मंडळाचे अध्यक्ष असतात ते 45 वर्षां सकल्ले असतात अख्ख्या गोंयान, अख्ख्या देशांनी, गोंयानूच नाही तर अख्ख्या देशांनी त्यांच्यानी केलेले आसा। अशी यंगेस्ट पार्टी झालेली आसा आणि सगळ्यात बिगेस्ट अँड यंगेस्ट पार्टी झालेली आसता। हांव परत एकदा आयचे जे मंडळान जे नावां डिक्लेअर केलेली आसा बाब अध्यक्ष आमचो सिद्धार्थ कासकर, सगळे मंडळाचे पदाधिकारी, मंडळाचे मेंबर्स सगळ्यांक परत एकदा परबी दिता, सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि बाब आमचे वास्कोचे आमदार बाब दाजी साळकर आणि सिद्धार्थ कासकर यांच्या लिडरशिपा खाला हे मंडळ बऱ्या तरेन चलतले आणि काही वास्को बरे स्ट्रॉंग जातले, भारतीय जनता पार्टीचो हो बाले किल्ला आणि काही मजबूत जातलो। देव बरें करूं। मंडळ डिक्लेरेशन प्रोग्रामाक हांगा आशिल्ले आमचे अध्यक्ष सिद्धार्थ कासकर, तशेंच आदले अध्यक्ष आनी गोवन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे व्हायस चेअरमॅन दीपक नाईक, तशेंच आमचे मंडळाचे प्रभारी अनिता थोराट, फुडें जमिल्ले सगळे प्रेस आनी आमचे सगळे मंडळाचे नवे कार्यकर्ते। आज खूब बरें दिसता, जशें अध्यक्षान सांगलें, भारतीय जनता पार्टी ही अशी एकूच पार्टी आसा जी डेमोक्रेटिकली कोणी आपलो निवडून दिता, नाल्यार बाकीच्या पार्ट्यां भशेन सिलेक्टेड नासतात। हे फक्त कोण इलेक्टेड असतात तातूंतसून कोण तरी आमचो अध्यक्ष जाता, नाल्यार अध्यक्ष वचून जिल्हा अध्यक्षाक निवडटात, बाकीचे सगळे वोटिंग करून आमच्या स्टेट प्रेसिडेंटाक निवडून दितात आणि स्टेट प्रेसिडेंट मागीर नॅशनल प्रेसिडेंटाक निवडून दितात। अशी डेमोक्रेटिकली इलेक्शन्स म्हाका दिसता आनी सिस्टमॅटीक पावण्यार सगळे सिस्टमॅटीक इलेक्शन्स फक्त भारतीय जनता पार्टीच
करूंक शकता आनी ताजे अंतर्गतूच आज आमचे 46 बूथ आसा आमच्या वास्को भितर आनी ते 46 बुथांक म्हाका दिसता तांचे अध्यक्षांनी आज काहीतरी सिद्धार्थ कास्कराक निवडून दिला आनी अशें करून आज ताणें आपली मंडळ कमिटी डिक्लेअर केल्या. म्हाका खूब उमेद जाता सांगपाक की आमची हे सगळी प्रक्रिया करता आसतना हो ऑटोमॅटीक असो निवडून येवना. अध्यक्षाक पासून जेन्ना आमी निवडून दिला तेन्ना खंय तरी आमी पयलीं सगळ्यात पयलीं मेंबरशीप ड्रायव्ह घेतली. त्या मेंबरशीप ड्रायव्हान आमी 5व्या नंबराचेर आशिल्ले ऑल गोवा आनी सगळ्या सावथ गोवान आमी 2 नंबराचेर आशिल्ले. अशी आमची 13,299 अशी आमची मेंबरशीप जाली आनी ताज्या ते जातकूच मागीर आमचो आनी जिल्हा अध्यक्षाक निवडून दिलो आनी मागीर फुडली आतां आमचो स्टेट प्रेसिडेंट जालो. म्हाका उमेद जाता सांगपाक की ह्या फावटी पयल्याच फावटी आमी महिलांक तितलोच मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 33% आरक्षण सरकारान दितकूच आनी ते बी भारतीय जनता पार्टीनूच म्हणजे इतली वर्सां लागली भारतीय जनता पार्टीच येवपाक परत आनी ते रिजर्वेशन दिवपा खातीर. हाजे पयलीं आमी फक्त 33% हे आयकिल्लें आनी सगळ्योच पार्टी ज्यो सरकारान आशिल्ल्यो त्यो फक्त उलोवन दाखयताल्यो पूण प्रत्यक्षान कोणेच महिलांचो विचार करूनाशिल्लो. पूण भारतीय जनता पार्टी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे लिडरशिपीक सकयल आमी 33% डिक्लेअर केले आनी आमचे मंडळ कमिटीन पसून 33% महिलाच आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या मंडळांत म्हाका दिसता 10 महिलांक आमी हें दिल्या. ऑफिस बेररांक आमच्यो 3 महिला आसात म्हणजे मेन आमची जी ऑफिस बेरर टीम आसा आनी अशें करून महिलांक फुडें काडप नाजाल्यार महिलांक तांचे योग्य ते स्थान दिवप म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळ केल्लें आसा. आतां 33% जातकूच ऑफिशियली आमी तांकां इन्क्लूड केल्या आनी अशें करून आमी सगळें हें करता. ही मेंबरशीप ड्रायव्ह करता आसतना आमी घराघरांनी वचून आमच्या मोबायलाचेरूच सगळ्यांचे डिटेल्स घेवन सगळें हें केल्लें आसा आनी एक्टीव मेंबर्स आमचे अरावंड 90 जाले. 90 एक्टीव मेंबर्स म्हणजे जो मेंबरान 100 मेंबर केल्या ताकाच एक्टीव मेंबरशीप फॉर्म भरपाक मेळटा आनी ताकाच खंय तरी आमच्या इलेक्शनाक रावपाक संद मेळटा आनी अशें करून वेवस्थीतपणे आज इलेक्शन जाल्ली आसा. आज मंडळाची टिमूय डिक्लेअर जाल्ली आसा आनी हांव अभिनंदन करता नवीन अध्यक्षाचेय बी आनी आमच्या स्टेट पार्टी प्रेसिडेंटाचें की एक बऱ्या रितीन ताणें हें सगळें घडोवन हाडलें आनी थोड्याच तेंपान आमचो म्हाका दिसता नेक्स्ट आयतारा आमचो मेळावो जातलो चड करून झॅड स्क्वेरान. तातूंत भितर आमचे गोंयचे अध्यक्ष श्री दामू नायक सर ते येतले आनी तांच्या उपस्थितीन ह्या सगळ्या मंडळाचे अभिनंदन जातलें तांकांय वेलकम जातली आनी दुसरे जे आमचे ओल्ड कार्यकर्ते आसात नाजाल्यार सिनियर कार्यकर्ते आसा अशे सगळ्यांक मेळून एक फुडली जशी आमी तयारी म्हणटात खरें म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीची तयारी सदांच आसता. खंयच्या जाल्यार खंयच्या रुपान आमी प्रत्येक वोटराच्या घरा कडेन गेल्ले आसता पूण एक ऑफिशियली ही डिक्लेअर करपा खातीर आनी तांचें स्वागत करपा खातीर 23 तारखेर झॅड स्क्वेरान आमचो गोंयचो अध्यक्ष श्री दामू नायक सर ते हाका येतले. अन्य कोणी मंत्री येतले बाकीचे लोक येतले तेन्ना ही अशी आमची इलेक्शनाची संघटन पर्व जे चालू जाल्लें आसा ताजे अंतीम टप्प्यान आमी गोंयान आयले आनी आतां नॅशनल प्रेसिडेंट पसून रोखडोच डिक्लेअर जातलो त्या खातीर आज ही मिटींग घेतिल्ली आसा. हांव सगळ्या मंडळाचे पदाधिकारी हांव तांचें स्वागत करता तांकां वेलकम करता आनी आमचें एकूच एम आसा की जितली जाता तितली लोकां पर्यंत सेवा. आमचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत कशें आमी पावूंक शकता आनी लास्ट मनशा पर्यंत कसले सरकाराचे बेनिफीट आसता ते ताजे पर्यंत आमी पावोवपाक शकता ह्या खातीर आमी काम करीत आसतात आनी त्याच कामाचे तयारी आमची वर्सभर न्ही तर 5 वर्सां आमी खंयच्या जाल्यार खंयच्या रुपान हाजे कडेन पाविल्ले आसता. नाजाल्यार फक्त इलेक्शनाच कडेन येवन वोट मागपाचें काम भारतीय जनता पार्टी केन्नाच करना आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन 3रे फावटी म्हणजे भोवमतान म्हणटा तशें आमच्या सरकाराक निवडून दिल्ले आसा. आमचे मुखेली आमचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत हांच्या अंडर आमचो सरकारूय बरें काम करीत आसा. डेव्हलपमेंटाची लहर म्हणटा तशी सगळ्या कडेन आमी पळयतात. आज गोंयभरांत तुमी पेडणे टू काणकोण तुमी खंय गेले जाल्यार आज तुमकां उदरगतूच उदरगत दिसता आनी हाचें सगळें कारण म्हणजे डबल इंजिनचो सरकार आज सेंटराक आनी स्टेटाक आसा तेन्ना हे दोगूय जाण मेळून एक बरें राज्य आज गोंयांत चलता आनी बरें काम करपा खातीर आमकां आज आनी एकदां सरकारान परती संदी दिल्या आमच्या पार्टीन आमकां संदी दिल्या परत एकदां लोकां पर्यंत वचपाक. देव बरें.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.